ॲडव्होकेट आयरिश बुधवारा राज्यपालाक मेळ्ळो। शारदा मंदिर स्कुला लागीं खणून दवरिल्लो रस्तो बेगोबेग सारको करपाक सरकाराक आदेश दिवचो अशी मागणी आयरिशान राज्यपालाक केल्या। पीटीएसाचो प्रिन्सिपल एसपी आत्माराम देशपांडेक पुलीस खात्यान क्लीन चीट दिल्या म्हणूनय आयरिशान विशय काढलो। I have called on Goa Governor Mridulal Sena today and discussed with her 4 issues. I sought her intervention that the probe against principal of the police training school, Atmaram Deshpande, should be free, fair and impartial, and those officers who are trying to shield him should also be punished. I have requested her to order a detailed probe into all the illegalities and malpractices allegedly done by SP Atmaram Deshpande. Condition of the Miramar Donapaul road, which is for the second year in running in a very, very pathetic state. It is a very dangerous road now for thousands of students of Sharda Mandir school. The governor has given immediate directions that something has to be done to ensure that the road is safe for the children. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। सीसीपीच्या सफाई कामगारांनी कालीचाय काला दिन आंदोलन करून सीसीपीच्या कारभाराचो निषेध केलो। कामगारांच्यो मागण्यो मुद्दम तडीक लायनात म्हूण तांणी आयुक्त संजीत रॉड्रिक्स हांणी सरकाराचेर फोग काडलो। ब्रेस्तारा सावन पणजे पालिकेचे 2 वार्डांनी सीसीपी आड आंदोलन चालू करून कामगार विशय लोकां मेरेन व्हरपाचे आसात। आंदोलनाक शिवसेनेनूय तेंको दिला। काळे कपडे परिधान करून काळे फिती बांधून काळो चाय हांगासर महानगरपालिकेच्या समोर आम्ही स्टोव हाडून ती खुटी चाय आम्ही हांगासर रांदली केली हांगासर ती आणि सगळ्यांक आम्ही ती च्या दिवन तेचेर आज बरीच चर्चा केल्ली आसा, निषेध केल्लो आसा आणि ज्या पद्धतीचे सरकारान पणजेकारांचेर गोंयकारांचेर आणि ह्या कामगारांचेर सगळ्याच कामगारांचेर गोंयच्या जे काळे दिन हाडलेले आसा पळय तेचेर आमी चर्चा भाशणाच्या स्वरुपान घोशणाच्या स्वरुपान आमी केल्लेली आसा आणि फाल्यांच्यान अशा पद्धतीचो कार्यक्रम 2 वार्डांनी 2 टिमी करून हो आमी करतले आणि जो पर्यंत आमच्यो मागण्यो ल्हानश्यो मागण्यो ज्यो पूर्ण जायना तो पर्यंत हो कारो जो च्या आणि काले दिन जे आसा आणि तेचेर चर्चा जी आसा सरकार आणि हे जे कॉर्पोरेशन कशा पद्धतीन लोकांक सतायता तेची चर्चा जी आसा ती कायम चालू आसतली। बॉल इज रोलिंग इन द कोर्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट। रिक्रुटमेंट सोसायटीच्या कामगारांक कुशीन दवरून भलत्यांकच घेवन मनीसबळ उदरगत महामंडळान ट्रेनिंग सुरू केल्या। ताचे वेल्यान रिक्रुटमेंट सोसायटीच्या कामगारांनी पणजे बुधवारा परत आवाज काडपाक सुरवात केली। अणभव आशिल्ले रिक्रुटमेंट सोसायटीच्या कामगारांक महामंडळान घेवचे म्हूण कामगार फुडारी मागतात। जे सीएमान आमकां आश्वासन दिल्लें की जे सोसायटीचे जे भुरगे आसा ते भुरगे त्यांची जी सर्वीस आसा ती प्रोटेक्ट जातली आणि जे सरकारान ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन केला त्याच्या अंडर आमच्या भुरग्यांक सगळ्यांक भितर घेतलो हें आश्वासन आमकां सीएमान दिल्लें। आतां अशें जाल्लें आसा की हे ह्युमन रिसोर्सान आतां 2-3 म्हयने आमी वाट पयली त्याच्या नंतर परत पोस्ट हे एडवर्टायज करूंकूच ना। परत फावटी घातल्या नंतर पयर हे 1 तारखेक हेंच्यांनी एडवर्टायज रिलीज केली आणि आमच्या भुरग्यांक आज ट्रेनिंगेक आपयल्ले। पूण सांगपाची गोष्ट म्हटल्यार आमचे जवळ जवळ 250 भुरगे असले रिक्रुटमेंट सोसायटीतले। त्या 250 भुरग्याच्या भितर फक्त जेम तेम 100 जाणांक ही मेसेज येयल्ली आसा आज हांगा जे करपाक। सो अशें पळयल्यार दिसता की सरकारान जेन्ना सांगलेलें तेन्ना तुमच्या खातीरूच ही एडवर्टायज आसतली आणि आज हांगा जर पळयत जाल्यार आमचे भुरगे थंयच उरले आणि भायले सगळे म्हणजे सोसायटी भायले भुरगे न्यू फ्रेश रिक्रुटमेंट हांगा हितूर केल्ली आसा। हांव सरकारा कडेन एकूच रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन ह्या जे आमचे भुरगे आसा तांकां विदावट ट्रेनिंग कित्याक ते एक्सपिरियन्स भुरगे आसा इतले वर्सां तेणी थंय काम केल्लें आसा आणि कसलीच तेंच्या अगेन्स्ट कंप्लेन ना। त्या भुरग्यांक जे सेक्युरिटी गार्ड्स आसा विदावट तांकां आतां ट्रेनिंग नासतना तांकां डायरेक्ट भितर घेवपाचें। बेगींतल्या बेगीन जे हाऊसकीपिंगाचे जे आमचे स्टाफ आसा त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटान तांकां थंयच दवरचें, तांकां हलोवपाची कांयच गरज ना। इतल्या वर्सां ते थंय वेवस्थीत काम करीत आसा। स्मार्ट सिटी खातीर पयसो दितना पुराय गोंयाक एक युनिट म्हूण धरचें म्हूण गोंय सरकारान केंद्रा कडेन मागलां। स्मार्ट सिटी येवजणे खाला गोंयांत 3 शारां सोदल्यांत। ह्या येवजणे खाला म्हापशें आनी फोंडें शाराक आस्पावन घेवचे म्हूण शार उदरगत मंत्री फ्रांसीस डिसोजान केंद्रीय शार उदरगत राज्य मंत्री बाबुल सिप्रियो कडेन मागलां।
our urban minister and the deputy, who is the deputy chief minister, has demanded that all the three cities and Mapsa including and even Ponda including should be considered as one unit for the purpose of obtaining benefit under the smart city scheme. Smart city scheme entails a grant of 100 crores per annum for a period of 5 years. Goa's case is justified because we have, as far as the sizes are concerned and the population is concerned, it is much smaller than bigger cities in other states. Proposed to be a special purpose vehicle, SPV. This SPV will be an independent entity away from the government, away from the municipal council. There will be a board of directors and there will be a chief executive officer, CEO, and this SPV will completely manage the implementation part of the mission, that is the smart city mission. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन हालींच स्मार्ट सिटी घडोवंक अमृत येवजण चालीक लायिल्ली. गोंयच्या पणजे शाराचो तातूंत आस्पाव केल्लो. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी चेतन गवस. घेऊ एक विराम.